आता का सांगून गेलं ते गाडी येता एका सांगून होता वेळेला ते काढणार हा पाहिजे तशी समाधानी लाईन हा ती तशीच सगळ्यांनी पैसे घेण्यावर बसलेल्या कोणी 50 सांगितल्या त्यांचे म्हणण्यात आणि ते डायरेक्ट सांगतात की नाही की हमारा साहब ऊपर है हमारा भाई लोग आहे असे म्हणतात ते पण स्थानिकांना जागो हंगा ना कोणावत ना या बायला भाजीपासून विकली आल्या का ते धुकलतात हॅट हॅट करतात ते पण एक कितपर्यंत नाही असा जशी कमिटी जाता पळय डेटेड वचून कमिटी चेंज जाता डेटेड कमिटी जाता तो चेअरपर्सन मार्केट चेंज झाला काय ना त्याला आपला हप्तो त्याची चेअरमॅन हात वर केल्याशिवाय तो कोणाच उठेना आणि बाकीचे लाईन हा ते पैसे देऊनच बसला म्हणता सरळ हा आरोप करता की जी मार्केट कमिटी तयार जाता पळय ती पैशाची आशा खातीर आणि ते सहज सांगता आम्ही इतके पैसे इलेक्शन मोडले की फुडली 5 वर्सां ताका तो फंड जावचो पडटा काय हो एक प्रश्न असो आसा परत इन्स्पेक्टर कितें करता आपल्या मर्जीन जो गोळा पैसे करता पळय त्याच मनशांक आपल्या वांगडा घेता आता त्यांच्या आयजूच त्यांच्यानी कितें केलं थोड्यांक आता तेव्हा एका कचऱ्यान गाडीन घातलेल्या जे पयलीं जे आले पळय तांकां पण ते कितें करता जशें तेजे आंगले येयले ते तेंच्यांनी ते चेंज करप आता त्यांनी प्लॅन कितें केला 15 चेंज करता म्हणटात ते 15 कितें पण तेतून 2 मनीस असे आहात की तांकां जो पैसे घेवप घेणारो जे आसा देणार आनी त्यांच्या कडेन तांकां ते दवरतात आणि त्या मर्जीन आसा तांकां ते घेतात पण म्हाका दिसता की मिशाळान पासून हो असोच व्यवहार चल्ला जसो फ्रँकीन केला तसो हो व्यवहार चलता आणि फुडल्या 1.5 वर्सान तोच जातलो त्याला हांव कितें म्हणटा की मॅजिस्ट्रेट सांगता की कलेक्टर पासून म्हापसा म्युनिसिपालिटी ही करप्शनाक टोटली हे बरखास्त हे केल्ली आसा आनी ती डिजॉल्व करपाची एकूच तातून 20 जाण एक करप्शन सापडलेले आसा आणि तेतून 2-3 जाण अशें हाडून निवडून दवरले की ते बैल ताका कांयच खबर ना ते सांगता वयर दाखयत बोट दाखयता बाबा जो आमदार आहा त्या वचना तुमी कितें उलयात म्हणजे खंयच्या कायद्यान बसता भायल्या ती लायन समाजाच्या टोटली भायले आहात तर त्यांचेर चॅलेंज मारपाचें मेळ्ळें न्हू त्यांच्यांनी परत जो जागो वाटला पळय ताका बसोंक दिवपाचें आणि परत ताका सांगपाचें बाबा जागो कोण भरला आणि कोण नवे येयला पळय ते सारकें कळटलें पब्लीक कितें म्हणटा बाजारांत लोक कितें म्हणटा की हांगासर फेरीवाले वाडले जाल्यार कशें वाडले खंयच्या पद्दतीन वाडले पण नवो चेहरो येयलो तो कसो येयलो हे मार्केट चेअरपर्सनाक आणि इन्स्पेक्टर खबर आसा त्या शिवाय करप्शन म्हापशान जावूच शकना पण आम्ही आज इतकी वर्सां बसता काशी आमचे काडलो तो मिशा येयल्लो फावटी पळयता जर पैसे दिता त्यांचे तो सामान दवरता आतां सगळीं सांगता अख्ख्या म्हापशा रस्त्यार पळय बसल्या पळय सगळ्यांनी पैसे दिवन ते बसलेले आसा आज चॅलेंज माझ्या फुड्यान ते सांगपाचें येवन की बाबा आमी अशें करिना म्हणून तर उठयला पळय त्यांचे पैसे दिना म्हणून जे फेरीक सैनिकाचे कोण मेंबर्स आहा ते पैसे दिना म्हणून त्यांचेर तो अत्याचार करता ह्या म्हाजो पुरेपूर मार्केट कमिटीचेर आरोप आसा 12,000ची जॅकेटां गेले आणि माझी पोटली हांगातल्यान गायब जाला म्युनिसिपालिटीनूच गेला ती हे पळय पैसे भरले 200 फायन भरला आमी 2017 आता हे 2-3 दीस जाले आमचे माल व्हरतात आणि असे पिडर करून उडयता आमी धंदो कशें करपाचे सांग हे धंद्यार आमचे 5 संदी चलता आमी धंदो कशें करपाचे परत म्युनिसिपालिटी आमकां धांवून वचूंक जाय सोपय फारीक करता आणि ते म्युनिसिपालिटी येता आणि पैसे खाता ते दुसरे मनीस असता ते कचरो बी साफ करता तांकांय पैसे मागता आमचे कडेन पैसे दी 200 रुपये दी 100 रुपये दी येवन हांगा जॅकेटां फुकट व्हरता आमची खूप पैसे खूप आमचे कडेन 100 घेतले 50 घेतले इतकेच पैसे घेतले आमचे कडेन पैसे तुम्ही कंप्लेंट केला कंप्लेंट आमी कितें आमकां हे करतले ते पैसे मागतले न्ही येवन आतां आमचे अशें करता यो हावजींग बोर्ड एकतारांगेर रावता हांव 42 वर्स जाले हांगा वेवसाय करता व्यापार करता हांगाच बसून सगळे अख्खे मार्केटाक खबर आहा की हांगा बाबुशा गुरी खबर आहा संदीप पळारीक आहा आनी सुधीर भाई खबर आहा सगळ्यांक आहा पण तेंच्यांनी हेल्प केलें आमकां बस म्हणून आनी जागा दिता हांगा बस म्हणून सांगलें आता हे कामगार येवन सदयता आनी पैसे घेता ना दिले जाल्यार परत हांगा कोण जॅकेटां लागले जॅकेटां घेवपाची हेणी जॅकेट घेता दुसऱ्यांक धाडटात दुसऱ्यांकूच दिवंक जाय तिसऱ्यांकूच दिवंक जाय कोण घड्याळां लायले घड्याळ दिवंक जाय कोण कपडे लायले तांकां दिवंक वाणे लायले वाणे दिवंक जाय सगळें दीत रावंक जाय तांकां ना म्हणलें जाल्यार तिडीक काडटा हे आतां पळय 27 तारीख 6 म्हण 2017 माल उखल्ले जॅकेटां 24 जॅकेटां असले 500 रुपयाची जॅकेट 12,000ची माल ते येले म्हणटकूच तेंच्यांनी मंगळार दीस दिले ईदाची 1 दीस पयलींची गोश्ट आहे रमजानाची ईदाची 1 दीस पयली गोश्ट आहे मागीर तेंच्यांनी मंगळारा आपयले मंगळारा माल दिवपाक हेणी 200 रुपया फायन घेवन हेणी कांबळ्यान बरोवन दिले स्लीप पुणे म्युनिसिपालिटीच्या फाटल्यान गोदाम आहा थंय वचून दाखय आनी व्हर म्हणून थंय दाखयलें जाल्यार म्हाजे माल ना मागीर येवन परत कांबळ्याक सांगलें साहेब ना माल म्हाजी मेळोंक ना म्हणून तेंच्यांनी म्हटलें हावजींग बोर्डान गणेशपुरी गोदाम आहा थंय दवरले आसतले तूं वच थंय म्हणून सांगलें थंय वयतकूच तेंचे कडेन माल ना परत येवन सांगलें तेणी कोण तेजें नांव तो कामगार कोण रे ते सुरेश यो तो
ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर तो पयशे व्हरता लोकां कडेन. ज्ञानेश्वर म्हटले ज्ञानेश्वर ते भितूर उडयल्ले हा, हा नापूर उडयल्ले. पोटल्यो थंय आसतले पळय म्हणले थंय वतकूच मनीस दुसरे वायर घातले हे तू घातलेले पळय ते ज्ञानेश्वर आणि राजू म्हणून तो 3-4 राजू जण आहात. नानू 4 जण 4 जण आहात ते माल मिळवंक ना तू वायर ते हा, ज्ञानेश्वर. वायर त्यांचे काय ना यांचे हा काम यांचे हात हा कामगाराचे हात आहे 12,000चे माल लिपवले माझे मिळवंक ना पळय आमी रीण काढून हाडून हांगा व्यापार करता पोट भरता बायल भुरग्यांचे खंयसून हाडपा इतले पयशे काल 3,000चे माल खराब केले माझे खंयसून दितो रीण काडपाचे आमी हांगा थिंगा पयशे घेवन वेवसाय करता पोट भरता आमी इतले पुणे असून हांगा सगळे हिंगे निवडून हाडून सगळे करून आमचे फायदो कितें तेंचे वाड्यान आसता आमचे तेंचे घरा फुडें आसता तेंचे फुडें मुखार येता वयता मिळटा आमी पण इतले आमकां आसरे कांय ना